दिवचलचो वोडली मार्केट वाठार हांगा लोकांचो राबितो आसा, पूण रस्त्यार नाका थंय पार्किंग केल्ले पळोवपाक मेळटा। येरादारेक भोव अडचणी येतात। हांगा एक ट्रॅफिक पुलीस दवरात, थळावे मागतात। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आम्ही सध्याचे उबे आहात मार्केटान आणि जे थळावे लोक आसा व्हडलेचे आणि हांगा येवपाक फक्त 3 रस्ते आसा, ते सगळे फूल ट्रॅफिकान भरल्या कारणान हांगातले जे लोक आसा तांकां त्यांच्या घरा कडेन पावपाक खुबशे त्रास जातात। तशेंच जे मेन रोड आसा हांगा एंट्रीचे थंयसर पार्किंग केल्ल्या कारणान लोकांक भितर येवपाक मेळना। तशेंच जो बाजाराचो दीस आसा मार्केट डे तेन्ना तर हांगासर पळोवपाचेंच ना, म्हणल्यार खुबशे ट्रॅफिक हांगा जाता आणि कंजेशन खुबशे वाडटा। तेन्ना जे इमर्जन्सी आसता, कितें कोणाचे कितें लोक येवपी आसता घरान, तेंच्यांनी कशें येवपाचें हांगासर अशें थळाव्यांचो प्रश्न आसा। त्या खातीर जे सायन बोर्ड लायिल्ले आसा ताचें पालन जे लोक आसा तांच्यांनी करपाक जाय। तशेंच ट्रॅफिक पुलिसू हांगा डिप्लॉयड करपाक जाय अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्ली आसा। जी व्हडली आसा ती फ्री करपाक जाय, कित्याक हांगा जो रोड जो आसा मार्केटांतलो तो पब्लीक रोड, हांगा येवपाकूच जाय। पूण थंयसर जे सोंपेवाले आसा तशेंच म्युनिसिपालिटी कोणाक जे वेंडर्स आसा तांकां बसयल्ल्या कारणान ते फूल पॅक जाता आनी हांगासर येवपाक मेळना। हाचेर म्युनिसिपालिटीन लक्ष दिवपाक जाय। तशेंच ट्रॅफिक पुलीस हांगा डिप्लॉयड करपाक जाय अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केली। बुधवारा दिवचल बाजाराचो दीस देखून वोडली वाठारात आनीकच गर्दी जाता। लोकांची अक्षरशः गचमुड्डी जाता। आयकात थळाव्यांचे उतफर्के। आम्ही हांगासर मार्केटाच्या सायटीक रावल्ल्या कारणान आमकां मार्केट दीस तसोच हरशिल्ल्या दिसा हांगा गाडयो आमच्या घरांनी पावपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता। कित्याक आमकां रोड दाखयला तो मार्केटासून दाखयला आनी ते सायडीसून नो एंट्री दाखयल्या आनी एवढेसून आमकां घरा कडेन आमची समज गाडी हाडटलो कितें हाडटलो आमकां येवंक मेळना, कित्याक हांगासर टोटल ब्लॉकेज जाता। बुधवारची जाल्यार आमची गाडी आमी स्वता सुद्दां गाडी हाडूं शकना हांगासर भितून, कित्याक ते ब्लॉक आसता। तेन्ना हेजेर म्युनिसिपालिटी नाल्यार ट्रॅफिक सेलान कितें तरी पळोवपाचें, कित्याक हो रस्तो ओपन आसा। आमकां डेप्युटी कलेक्टरान तेन्ना सांगला हो रस्तो हेवटेसून ओपन आनी ते सायडीसून नो एंट्री केल्ली, कित्याक आमच्या घरांनी हांगासर गाडयो घरांनी येवच्या खातीर। पूण आतां अशें जाता की सगळे थंय रस्त्यार बसल्या कारणान आमकां त्यो गाडयो आहा त्यो भितून येवूच शकना कश्यो। तेन्ना हेजेर म्युनिसिपालिटी नाल्यार ट्रॅफिक सेलान कितें तरी एक्शन घेवची आनी हो रस्तो आहा तो ओपन करून दिवचो आमच्या रेजिडेंटान, जेणे करून आमचे कितें कामां आसा आनी कसल्यो गाडी येता मागीर एमर्जन्सी कसली आसता ते आमकां सांगूं शकना न्हू केन्ना कितें जायत तें। त्या खातीर आमी म्युनिसिपालिटी कडेन मागता कित्याक तेंच्यांनी हो रस्तो आहा तो आमकां ओपन करून दिवचो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।